लोकसभा वेंचणुकेन काँग्रेसीचे 44 सीटांचे पानिपत सीडब्ल्यूसीन सगळ्यांच्या माथ्यार वांटून घेतला। सीडब्ल्यूसीची सोमारा सांजे दिल्ली बसका जाली। पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधीन जबाबदारी स्वताचेर घेवन राजीनाम्याचो प्रस्ताव सीडब्ल्यूसी मुखार दवरलो, मात अपेक्षेप्रमाण तो न्हयकारलो। सुत्रां सांगतात ते कोतान काँग्रेसी मुखार सध्या पर्यायी फुडारपणाचे प्रस्न आशिल्ल्यान समितीन आवय पुताच्या राजीनाम्याचो प्रस्ताव न्हयकारलो। काँग्रेसीचे सीडब्ल्यूसी समितीची बसका सोमारा जाली। बसका सांजे 4:30 सुरू जाल्ली, ती बद्द 7 मेरेन चल्ली। बसकेक काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी आणि हेर वरिष्ठ फुडारी आशिल्ले। लोकसभा वेंचणुकेन काँग्रेसीन मार खालो, ताचेर बसकेन बरीच चर्चा जाली। सोनिया आणि राहुल गांधीन राजीनाम्याचो प्रस्ताव समिती मुखार दवरलो, मात पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी प्रस्ताव न्हयकारलो। Rahul, both of them. Both of them offered to resign, and offered to resign. They resigned, and the Congress Working Committee rejected it. Rejected it, and what is the reason for why you rejected it, sir? Because we think they are the best leadership we have. And did any of the CWC members offer to resign in due to because of collective responsibility? Don't push. No, I don't think CWC came to it. Came only to there, and everyone then decided that there was no question of the Congress president and the vice president resigning, and it was a collective responsibility of everybody, and that's the way it should be. And the fact that she's taken responsibility and Rahul Gandhi has taken responsibility, what were the reasons for why they said that it was a failure on their part? Well, we haven't gone into the nitty-gritty of everything at the moment, but certainly they said that we are responsible, and we said you're not. It's collective responsibility, and everyone is to blame for that, and it's not on you. And we won't. The Congress feel that the working committee feel that you should be, and unanimously, in fact, told them that they must carry on. सीडब्ल्यूसी खातीर वेंचणूक जाली ना जाल्यार काँग्रेसींतली घराणेशाही बंद जावची ना, अशें काँग्रेसीचो फुडारी कमलनाथान म्हणिल्ले। I think we should have a working committee which is elected, and Rahul Gandhi has been saying this for the last 2 years, that we should have a working committee which is elected, and all those who, to protect themselves, oppose this are causing immense damage. I completely agree with Mr. Rahul Gandhi. We should have an elected working committee. Then this culture of people, who are being bestowed with patronage is going to end. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। काँग्रेसी आड लाट आशिल्ली, ताका लागून लोकसभा वेंचणुकेन पक्षान मार खालो अशें काँग्रेसीचो उत्तरेंतलो उमेदवार आनी फुडारी रवी नायक म्हणटा। वेंचणूक प्रचाराक आपल्याक खूब कमी वेळ मेळ्ळो। काँग्रेस गोंयान फुडें परत वयर सरतली जाल्यार तळागाळान वावर करचो पडटलो म्हूण रवी मिडिया कडेन उलयलो। मात हे परिस्थितीक जबाबदार कोण काय म्हूण विचारल्यार रवी कांयच उलयना। निकतेच जाल्ले लोकसभेचे वेंचणुकेत काँग्रेसीन गोंयचे 2 सीटांचेर बीजेपी कडच्यान मार खालो। उत्तरेत रवीक श्रीपादान उडयलो, दक्षिणेत अलेक्साक सावयकारान हारयलो। रवी म्हणटा काँग्रेसी आड लाट आशिल्ली। तेवूय तितून करप्शन आशिल्ले, ते सुद्दां काही मनीस निवडून आयले, पूण तेजे काँग्रेसीन ते बाबा तेणी कितें केलां ते लोकां मुखार दवरपाक तितलें जालें ना काँग्रेसी कडेन। आनी दुसरें आमचे प्रायम मिनिस्टरान आपणें कितें केलां 10 वर्सांक मनमोहन सिंगान, ते प्रत्येक स्टेटी वचून तेणी सांगपाची गरज आशिल्ली। आनी सरकारान कितें केलें तें प्रायम मिनिस्टरान दवरपाचें आसता, आनी तें दवरलेलें देशभर लोकांक कळटलें आशिल्लें। थंय पयले कमी पडले काँग्रेस। म्हाका तरी नॉर्थाक म्हाका तरी ते दिसना अशें कोणेच काम अशें विरोध केला अशें, कित्याक लोकांचे हेच विचार जेन्ना एगेन्स्ट आमचे पार्टी हेजे काँग्रेसीचे विरुद्ध जालें, एक काँग्रेसीचे विरुद्धच वातावरण तयार जालें, त्या वेळार आनी कोणूय कितें वयने विरुद्ध त्याने विरुद्ध ताचो प्रश्नच येना। 40 मतदारसंघांक विटामिनाचो खुबशे हे जाले, विटामीन एमाचे खुबशे म्हाका दिसता वापर जाला, प्रेस्टीज आशिल्ली। म्हाका दिसता ताणें हालीं घेतलेले चार्ज, ते हांव तेजे कांय उलयना, कित्याक ते लेट देम डिसायड बाय हायकमांड। ना ती म्हाका लागना, दुसरी कोणी पार्टी ती म्हाका लागना। हय हांव काँग्रेस। काँग्रेसीचे दिल्ली जाल्ले सीडब्ल्यूसीचे बसकेंत काँग्रेसीचे पानिपताची जबाबदारी सगळ्या जाणांनी वांटून घेतली आणि परंपरेनुसार सुत्रां गांधी घराण्याकडेनूच दवरली। गोंयांतूय जबाबदार कोण काय म्हूण मिडियान विचारल्यार रवी कोणाचेंच नांव घेवंक सोदिना। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ। तरुण तेजपाल 3 सप्तकां खातीर जेलींतल्यान सुटलो।
ताचे दुयेंत आवय भायर पडिल्ल्यान सुप्रीम कोर्टान सोमारा तेजपालाक 3 सप्तकांचो अंतरीम जामीन दिलो. तेलकांतले चलयेचेर बलात्काराचे केशीन फाटल्या नोव्हेंबरा सावन तेजपाल वास्को सडावेले जेलीन आसा. तेजपालाच्या आवयक ब्रेन ट्युमर जाल्लो. आयतारा ती गेली. सोमारा सांजे सांतिनेज मसणभुंयेन तिचेर निमणे संस्कार जाले. मात जेलींतले सोपस्कार जाता म्हणल्यार तेजपाल आवयक अग्नी दिवंक पावलो ना. तरुण तेजपालाक निमणो अंतरीम जामीन मेळ्ळो. आवय शकुंतला तेजपालाचेर निमणे संस्कार करपा खातीर सुप्रीम कोर्टान तरुण तेजपालाक 3 सप्तकां खातीर अंतरीम जामीन दिला. ब्रेन ट्युमर जाल्ल्यान फाटले कांय म्हयने तिचेर म्हापशा हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसले. आयतारा मयड्याच्या तेजपालाच्या घरा तिका मरण आयलें. तरुण तेजपालाच्या आदोगादान सोमारा सुप्रीम कोर्टान जामिना खातीर अर्ज केलो तेन्ना सुप्रीम कोर्टान ताका जामीन दिलो. सोमारा सांजवेळार शकुंतला तेजपालाच्या कुडीचेर सांतिनेज मसणभुंयेन निमणे संस्कार केले. मात तंत्रीक कारणांक लागून तेजपालाक सडा कादयेंतल्यान वेळार सोडप शक्य जावंक नाशिल्ल्यान तो सांतिनेज पावचे पयलींच ताच्या आवयचेर निमणे संस्कार केले. सहकारी पत्रकाराचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याच्या आरोपावेल्यान तेजपालाक 30 नोव्हेंबर 2013 ह्या दिसा गोंय पुलिसांनी अटक केल्ली. फाटले 5.5 म्हयने तेजपाल कादयेन आसा. हॉस्पिटलांत आशिल्ल्या आपणाल्या आवयक मेळपाक कोर्टान तेजपालाक 2 फावट मान्यताय दिल्ली. सड्यातल्या कादयेन आशिल्ल्या तेजपालाक आवयच्या कुडीर निमणे संस्कार करपाक 3 सप्तकां खातीर जामीन दिला. इतलेय करून तरुण तेजपाल निमण्या संस्काराक पावलो ना अशी खंत ताच्या बापायन उक्तायली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.